आमी असेंब्लीन व्हेरी क्लियरली हे सागरमाला प्रोजेक्टाचे अपोज केल्या, कोल प्रोजेक्टाचे अपोज केल्या. हे जे कोल जे आहा इट इज पार्ट ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट आणि हे सागरमालाचे आमी क्लियरली अपोज केल्या. आनी ह्या दिसांनी हांव परत हो बोवाळ पळयता. हो बोवाळ फकत गोंयकारांक दिशाभूल करपाचो बोवाळ. वी विल मेक शुअर दॅट देर इज नो प्रोजेक्ट कमिंग. वी आर नॉट सपोर्टिंग दीस. आणि जरी तरी तूं ती नसत्यार ती एरिया चोयली जाल्यार थिंग जरी तरी असलो प्रोजेक्ट हाडपाक येले जाल्यार थिंग जे ते देवस्थान आहा तें देवस्थान पाड जातलें. थिंग ती देवा जागो आमगे हिंदू भाव भयणांगेलो देवा जाग तो ते जाग्या मानताय आनी थिंग ते जाग्या वयर देव आहा आनी त्या जाग्या वयर देव आल्लो जाग्यार जरी तरी कितेंय जरी तरी तेश करपा लागले म्हाका दिसता देव सगल्यांगेलो एक आनी सगल्यांक देवागे पावराचे बिलीव आहा. हे म्हाका दिसता सरकाराचे न्हू पूण जे करता सोदता तेंचे म्हाका दिसता भर केशेंय जावपाना. बिकॉज फायनली इट इज अ स्पिरिच्युअल लोकेशन. तो जागो एस्टेस कांय करपा जायना, एस्टेस थिंग हावपा जायना, एस्टेस थिंग पिवपा जायना. सो इट इज अ व्हेरी स्पिरिच्युअल लोकेशन आनी टायडल बोर जाता कित्याक एरेबियन सी आनी रिवर साल मेळावप जाता थिंगा. सो इट इज नॉट अ इजी थिंग टू डू देर. सो म्हाका दिसता हे थिंगा लोकांक अपोज करपा लोकांनी दाखयल्या. आम एज अ आमदार हे अपोज केला. एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जातले, स्पिरिच्युअल डिस्ट्रक्शन जातले आनी हे सगळें जावपा आम दिवपाना. वी आर स्ट्रॉंगली अपोजिंग दीस. आम देवा जाग्याचेर हो सगळो विबाड जावपा आमी दिवपाना.